आता आमी विचारीत घडे कशे भाशेन देवाचे उतर आमच्या कुटुंबान जे आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्यार ह्या नोवेनाच्या दिसार कशे भाशेन उजवाड जावंक जाता आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या आवय बापायक, आमच्या भावांक, आमच्या भयणीक. तो भयणीक आनी भावांनो थोडोसो नियाळ करतना म्हाका एक घडणीचो उगडास येता. ही घडणी शिव वर्तमानान आमकां वाचूंक मेळटा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेजू एक फामाद प्रवचन करपी आसलो. जंय जेजू वेतालो ताचे फाटाफाट लोकूय धांवून वेतालो कित्याक जेजू बरे बरे सेर्मांव सांगतालो आनी ताचे सेर्मांव इतले बरे की लोक आपल्या मदें उलयतालो हो आनी कितें उद्दीखारान उलयतात. केन्नाच आमच्या जिवितान असले सेर्मांव आमी केन्नाच आयकोंक ना. आमचे पाद्री आसात, आमचे फारिजेव भाव भयणां आसात, पूण पयलेच फावट हो मनीस इतले बरे सेर्मांव सांगता उद्दीखारान विथ ऑथॉरिटी. आनी आयज हे घडीचें नांव सांगता जेजू कापेरनावान भितर सरला आनी कापेरनावान भितर सरल्या उपरांत तो एका देवस्थानांत वेता आनी सगळे लोकांची उरपोवची लोक एकठांय जाल्लो आसात ताची उतरां आयकूंक. आनी जेजू एक सेर्मांव सांगता. तो तुमी जायते फावटी जेन्ना पयलीं पुस्तक वाचलां मिसाच्या वेळार तुमी आयकलां जेजू म्हणटा त्या लोकांक, म्हज्या मोगाट भयणीनो भावानो, हांव जावन आसा सर्गींचो उंडो आनी जो कोण हो उंडो खाता ताका सासणीक जिवीत आसतलें. भयणीनो आनी भावानो, हांव जावन आसा सर्गींचो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता ताका सासणीक जिवीत आसतलें. लोकांचो बोवाळ जालो हें आनी कितें कोणें खंयच्या मनशान दुसऱ्या मनशाचें मांस खावंक जाता. लोक बोवाळ करूंक लागलो त्या देवस्थानान आनी थोडो लोक जेजूक सांडून त्या देवस्थानांतलो भायर सरून गेलो. जेजूक बरें दिसूंक ना. आपूण सेर्मांव सांगतना लोक सेर्मांवच्या मदेंतूच देवस्थान सोडून गेलो म्हणून फकत 12 शीस थंयच रावले. आनी जेजू त्या 12 शिसांक पळयता आनी विचारता, सगलो लोक गेलो तुमी वचनात? आनी पेद्रू फुडें सरून म्हणटा, जेजू खंय म्हूण आमी वचूं? तुजे थंय आसात उतरां सासणीक जिविताची. जेजू खंय म्हूण आमी वचूं? तुजे थंय आसा उतरां सासणीक जिविताची. जेजू तुजी उतरां सासणीक जिविताची. जेजू तुजी उतरां सासणीक जिविताची. ही उतरां भयणीनो भावानो कितले फावटी आमच्या देव मंदिरांत आमी गायता. गायनाचो पंगड म्हणटा B7 घेवया गीत आनी मागीर हें कातार म्हणटा. पूण ही उतरां जावन आसा पेद्रूची. तो जेजूक म्हणटा, जेजू आमी खंय म्हूण वचूं? तुजे थंय आसा उतरां सासणीक जिविताची. तर भयणीनो आनी भावानो, आयज आमी नियाळ करता त्याच सासणीक जिविताचेर. देवाचें उतर उजवाड आमच्या फामिलीक. 5 वर्सां आदीं जेन्ना हांव सेमिनारींत कसो आसलो म्हाका गुजरात गांवांत धाडलेलो आनी गुजरात गांवांत हांव एके फिरगोजेन म्हजो गवंडीक वावर करतालो. आनी तेन्ना पादिगारान सुरतचो पादिगार ताणें म्हाका सांगलें, ब्रदर तूं आमचे फिरगोजेन नवो आयला तर आमी दोगूय या फामिलीक बॅक करुया. तूं म्हज्या सांगाताक ये. आनी सांगाता आमी फामिलीक बॅक करूंक गेले. एका घरांत आमी भितर सरले आनी जेन्ना आमी ह्या घरांत भितर सरले तेन्ना दार उक्तें केलें आनी एक आवय आपल्या भुरग्याक ल्हानशा भुरग्याक कितें तरी शिकयताली. पादिगाराक दिसलें ती आपल्या भुरग्यांक लिसांव शिकयता इस्कोलाचें. जेन्ना हांवें पळयलें म्हाका दिसलें की आवय आपल्या भुरग्याक शिकयता लिसांव इस्कोलाचें. तर पादिगार भितर सरलो आनी म्हणलें, बरें आसा तुज्या भुरग्याक तूं ट्युशनाक धाडिना पूण घरांत ताच्या सांगाता रावून तूं तिका इस्कॉल शिकयता. तेन्ना ही आवयन अशें म्हणलें, फादर हांव ताका इस्कॉल शिकयना. इस्कॉल शिकोवप टिचरीचें काम इस्कॉलान, ट्युशन शिकोवप ट्युशन टिचरीचें काम तिच्या घरान. पूण म्हज्या घरान इस्कॉल हांव शिकयना. पूण आतां हांव हें पवित्र पुस्तक घेवन म्हज्या भुरग्याक कशे भाशेन हें वाचूंक जाय तें शिकयता. भयणीनो भावानो विचार करात, आमकांच विचारात कितली आवय बापूय जी हांगा आसा
आमी आमच्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तक वाचूंक शिकयता. आयज काल जरी तर जेन्ना आमी बारीक नजर मारता आमच्या फॅमिलीन, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन आमच्या भुरग्यांक इस्कॉल जाले उपरांत 1.5 वरांचेर भुरगीं घरा आयली, गेली ट्युशनाक, जेवंक ना बरे भाशेन, बशी धुवंक ना, ट्युशनाक धांवली. ट्युशन जालें 4 वरांचेर खबर, 4 वरांचेर मागीर डान्स क्लासेस, मागीर 4 ते 5 डान्स क्लासेस जाले उपरांत मागीर जुडो क्लासेस, मागीर जुडो क्लासेस जाले उपरांत मागीर टायकंडो क्लासेस, सगळे क्लासेस. पूण देवाचें उतर आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक शिकयना. आनी कशे भाशेन जावंक जाता उजवाड आमच्या फॅमिलीचो, आमच्या कुटुंबाचो. आमी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी नियाळ करुया. मुंबय शारांत जेन्ना पातपूर कसो बावूर करतालो एक वरस, तेन्ना एक वस्तोरी म्हाका मेळूंक आयल्यान म्हणून लागली, फादर जाणाय तूं म्हजो चेडो कितलो स्मार्ट, तो सारको स्मार्ट, आनी आतां ताका कुमन्यांक पडपाचो आसा येता त्या सुमाराक. म्हाका कित्याक तरी म्हज्या भुरग्याक गिफ्ट दिवंक जाय, पूण म्हज्या मतीन कांयच येना कित्याक गिफ्ट दिवपाचो म्हज्या भुरग्याक. ताका लागून फादर हांव तुजे सोरशी आयल्यान, तूं म्हाका कितें तरी आयडिया दी म्हज्या भुरग्याक जो कुमन्यांक येता ताका गिफ्ट दिवंक. आनी हांवें म्हणलें द बेस्ट गिफ्ट तुवें तुज्या कुमन्यांक घेतल्या भुरग्यांक दिवंक जाता तो जावन आसा पवित्र पुस्तक. आनी तेन्ना ही वस्तूरी म्हाका म्हणूंक लागलें, कित्याक फादर पवित्र पुस्तक? आनी सेकंडली म्हारगा इतली वाडल्या 250 रुपया कोण मोडटलो? म्हणिना बाबानो, ही जावन आसा चाल आमच्या बराब्यांची. पवित्र पुस्तक कोण वाचूंक सोदिना, पवित्र पुस्तक कोण गिफ्ट दिवंक सोदिना. जरी तर आमी आमच्या वस्तोऱ्यांचेर बारीकशी नजर मारली, जेन्ना ती ब्युटी पार्लरांत वेतात 30 रुपया मोडटा आपलो आयब्रो काडूंक, फेशियल करूंक 200 रुपया, वॅक्सिंग करूंक एक पांयाचे 250 रुपया, ते केंस तांबडे करूंक 1,500, आनी 250 रुपया एक बायबल घेवन आपल्या भुरग्यांक दिवंक आमचे लागीं जायना. तेच भाशेन आमच्या तरणाट्या चेड्यांचेर नजर मारुया. पवित्र पुस्तक वाचूंक ते पावना, कित्याक तांकां डूक बायक जाय, डूक बायक घेवन चलोवंक, आनी मागीर 2 लाख मागतात आपल्या आवय बापाय सोडशी, आमकां डूक बायक घेवन चलोवंक जाय. आनी मागीर ती घेतल्या उपरांत मागीर गेले ते वाड्या उपरांत हांगातूय, आनी मागीर रातचे 7 वरांचेर पावतात घरा लागीं, आनी मागीर चेडवां चलल्या उपरांत आनीक फास्ट चलयतात. असली आमची तरणाटी चेडवां. तरणाट्या चेडवांची नजर मारुया. आज व्हॉट्सएप, फेसबुक सगळें जालां आयज आमच्या हातान. दीस रात 12 वरांचेर 1 वरांचेर व्हॉट्सएपाचेर आवय बापूय आसा दुसऱ्या रुमान, चेडूं आसा दुसऱ्या रुमान, व्हॉट्सएपाचेर उलयतात. पूण देवा लागीं कोण उलयता? देव दिश्टी पडना. जायती तरणाटी म्हणटा, फादर तूं कितें सांगता, कितें उलयता, देव आमकां दिश्टी पडना. हांव म्हणटा देव दिश्टी पडटा. फकत 15,000 मायक्रोमॅक्स A117 दिल्यार कोता येयना. फकत सॅमसंग गॅलक्सी दिवन आमच्या भुरग्यांक कोता येना. कित्याक एक दीस तुमची भुरगीं विसरतली तुमी तांकां कसलो गिफ्ट दिलोलो तो, पूण ती सदांच उगडास दवरतली तुमी तांकां हो गिफ्ट दिलोलो. कित्याक हातून आसा जेजू तुजी उतरां सासणीक जिविताची, जेजूची उतरां सासणीक जिविताची. तर आवय बापायनो, आयज आमी नियाळ करता एक विशयाचेर. सोरी तर आमच्या कुटुंबाक आमी उजवाड दिवंक जाय. The Bible should be the central in our families. नियाळ करात. म्हाका एक फावटी म्हजीच लॉस दिसता भयणीनो आनी बाबानो. हांव जेन्ना बेंगलोर धावेच्या भुरग्यांक रेतीर घेवंक गेल्लो, तेन्ना एका दिसाक एक वस्तोरी आपल्या ल्हान भुरग्यांक घेवन, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक घेवन म्हाका मेळूंक आयली, 7वीच्या भुरग्यांक. आनी ते वस्तोरीन म्हाका सांगलें, फादर आमकां कांयच आदार ना. म्हजो घरकार सोंपल्यार 2 वर्सां जालीं, म्हाका फकत 35 वर्सां, आनी हे ल्हान भुरगें. एक फावटी म्हाका गमना कशे भाशेन ताका वयर काडपाचें तें. पूण जाणाय फादर, हांवें फकत एकूच काम केलां. हांवें हे म्हज्या ल्हान भुरग्याक पवित्र पुस्तक घेवन गेलां. आनी जाणाय तूं फादर, जेन्ना हे म्हजें भुरगें इस्कॉलाक वेता, इस्कॉलाचे बासेन बसता, तेन्ना हे पवित्र पुस्तक तें वाचता. इस्कॉलांतल्यान परतून येता, आपल्या बॅगांतलो बायबल काडटा आनी वाचता. भावानो आनी भयणीनो, जरी तर आमच्या
भुरग्यांक आमी फुडार दिवंक जाय, तांच्या जिवितांत आमी उजवाड दिवंक जाय. दिवया पवित्र पुस्तक, वाचूया. फकत पवित्र पुस्तक दिल्यार कोता येना. आमी आवय बापायनी पयलें वाचूंक जाय. तुमकां पळयोवन तुमची भुरगीं वाचतलीं. फकत डूक बायक न्हय, फकत पालरांक न्हय, पूण देवाक पयलीं आमी जागो सुवात दिवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू काय बरी म्हणटा, फकत तुमी म्हाका सोमी सोमी म्हणल्यार कोता येवपाना. सोमी सोमी म्हणटा सगल्या कडेन जाता. तुमी म्हणूंक जाय, तुमी करूंक जाय जें हांव तुमकां सांगता ह्या पवित्र पुस्तकांत. जरी तर देव आसलो स्वर्गा राज्यांत, तो स्वर्ग सोडून आमच्या संवसारांत आयलो. एक सोबत कसो तेच भाशेन त्या सोबताचेर आमी बारीकशी नदर मारुया आनी आमच्या घरांत आमी उजवाड मागुया. तेच भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर जेन्ना तो गोंयांत आयलो, देवाचें उतर ताणें परगटलें. आनी आयज जरी तर आमी क्रिस्तांव, जरी तर आमकां क्रिस्तांव फेथ क्रिस्ती भावाक दिश्टी पडटा, भाग्योन फ्रांसीस शावेरान देवाचें उतर आमचे मदें येवन परगटलें. तर भयणीन भावान आयज जेन्ना आमी घरा येता, जांचे लागीं पवित्र पुस्तक ना, पवित्र पुस्तक आयज घेवन वतात. ज्या आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक पवित्र पुस्तक दिवंक ना, कुमुन्याच्या वेळार आयज वचून तुमी दियात. जरी तर तुमच्या भुरग्यांक बरो फुडार जावंक जाय, तांकां पवित्र पुस्तक वाचूंक आदार दियात. आनी ती तुमकां दे विल बी व्हेरी ग्रेटफूल टू यू. ती सदांच तुमकां देव बरें करूं म्हणटली. आवय बापायनी आमच्या जिवितांत नवसरणी हाडल्या. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान जेन्ना आमी जेजूचेर नदर मारता, तर आमी हेंच इतें जावन आमी देवा बापाक मारुया. आमचे कुटुंब उजवाळान करूंक, देवाचे उतरां प्रमाणे जिवूंक आमकां मागण्याची गरज. तर थोडीच आमची मागणी आतां सान फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन देवा मुखार आमी दवरुया. देवाचे उतर आमच्या पावलांक उजवाड. होच उजवाड दिसाचे दिसा आमच्या पाप साहेबान, गवली बापांनी, याज्ञिकांनी आनी मोतवर्शांनी आपले पोरचे देवाच्या उतराचे मोडणेंतल्यान दिल्यार पुरो म्हूण तांचे पासत बापा लागीं मागुया.